एक ध्यासू म्हणला असला री खंय केल्यारी एक जिगसून येता ती म्हण शका एक बेस्ट एक्झाम्पल आमगेल्या आयचे अभिमानाचे अलुमनाय. नमस्कार, अलुमनाय आमगेले अभिमान कार्यक्रमाक तुमक सगळ्यांक स्वागत. आज आमगेलो ओट्टा आसा सुकन्या पाय. सुकन्या जर्मनी दुखून आमगेलो ओट्टाच कॉलर आसा. सुकन्या हांव हे कार्यक्रमाक तुका स्वागत करता. नमस्ते. सुकन्यान ನೆಟ್ಟೆನ್ ತೂ ಈಸಿನ್ ತೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ನು ताज नंतर इन्फोसिसान तू 3 वर्सां काम केलां. मागीर नेल्सन म्हणेल कडेन 1.9 years मागीर वॉलमार्टान तू 1 year काम केलां. सुकन्या ह्या पुरा तुगेलो एक्सपिरियन्स CS रिलेटेड बॅकग्रावंडाचे आसा. एक 7 year ऑलमोस्ट. बट तू इसीन तू इंजिनियरींग केलें. सो ह्या ट्रान्झिशन कशी जाला म्हूण सांगताची आमगेल ह्या आजी कार्यक्रम स्टार्ट करया. ओके. सो आम इसींत इंजिनियरींग केलां. सो आम इसी घेवच्याक म्हगेल एक्चुली इंटेंशन कसन आशिल्लें म्हळ्यार आय डोंट वॉन्ट सॉफ्टवेअर म्हणून. सो त्या मेंटालिटीर हांव इसी घेतिल्लें. बट त्या इसी जेतर बरें हांव म्हाका इन्फोसिसा प्लेसमेंट मेळ्ळें. एंड मे बी प्लेसमेंट रिजन्साक हांव कोर कंपनीक अप्लाय करता आशिल्लें. बट तेदो भितर इन्फोसिसा जॉयनींग जाल्लें. आनी जॉयन जातरी आय वॉज स्टील लुकींग आउट फॉर कोर कंपनीज. लायक आय वॉज ऑफ द ओपिनियन दॅट हांव 4 वर्स इसींत केलां, म्हाका इसींत काम मेळका, कोर कंपनी जावका म्हणून सांगून हांव तशें लेकून वापस कोर कंपनीजाक ट्राय करता आशिल्लें. ऑलमोस्ट 1.5-2 years इन्फोसिसा काम करतारी हांव एक 6 कंपनीजाक अप्लाय केलां. ऑलमोस्ट जेताची त्या लास्ट मिनिटाक कसन म्हणना त्या फेल जाता आशिल्ल्या, म्हळ्यार सिलेक्ट जायना आशिल्ल्या कोर कंपनीजाक. बट वन मोमेंट वेर आय वॉज श्योर दॅट आय वूड गेट इन टू दीस कंपनी, त्या कोर कंपनी, तेन्ना कसन की एक रियलायझेशन हिट जाल्लें. म्हळ्यार आय लव वॉट आय एम डुईंग. हांव सॉफ्टवेअरांत म्हाका इश्ट आसा, हांव करची कसा करतास पुरा इश्ट आसा म्हाका. आनी I actually enjoyed software more than what I did in electronics. So I was like, why am I resisting it? I love this. And that's when during the middle of the interview I realized that software is my passion. And तशी मागीर हांव ते मना लोकांक काडलें. म्हळ्यार 4 years इंजिनियरींग इसींत केलें. मागीर कोरांत जावका म्हूण सांगून मना दोकून काडलें. मागीर the path became clear. Like I knew what I wanted to do, I knew what I had to do. तशी मागीर सॉफ्टवेअरान फोकस केल्लें. म्हळ्यार कशी इम्प्रूव जावचें, कशी आनीक चड नॉलेज शिकचें. एंड सॉफ्टवेअर इज अ फील्ड वेर यू शूड नॉट स्टॉप लर्निंग. एवरी डे न्यू टेक्नॉलॉजीज येता आसता, एवरी डे न्यू अटेम्प्ट्स करूं आसता, लायक न्यू प्रोजेक्ट्स आसता, न्यू फीचर्स ॲड करूं आसता. तशी हांव लायकलें ओके, आय एन्जॉय डुईंग दीस, आय विल कंटिन्यू डुईंग दॅट. एंड आय स्टार्टेड लर्निंग मोर इन टू what can make me a better software engineer. तशी म्हगेल मागीर फूल फोकस सॉफ्टवेअर फिल्डांतू जाल्लें. आनी आतां 7 years इट्स गोईंग स्ट्रॉंग. सो I do not regret the decision that I should have gone into core. Again, it depends on people. If their passion is electronics, they can proceed in it. But mine was software. आनी म्हाका सॉफ्टवेअरांतू कसं नाही करका म्हूण आशिल्लें. त्या मोमेंटाक रियलायज जाल्लें. सो हांव सॉफ्टवेअरांत प्रोसीड केलें. ओके, ग्रेट. तुगेला वरील जर्नी उलोच पुढे आमगेल्या ऑडियन्सांक तर तुगेले एक सांग परिचय, तुगेले गांव आनी तुगेले घराच्या विशय सांग. हांव एक्चुली बॉर्न जाल्लें मुंबईंतू. म्हगेले आनू अम्मा आनी म्हाका एक सान भयण आसा, 6 वर्सां सानी ती. आनी आमी मागीर ड्यू टू सम अनफॉर्च्युनेट circumstances we had to move. And my parents shifted to Hyderabad. Tani Hyderabad move jattari magel education purpose ka Kanjarkatte rabli. And Kanjarkatte into migela ajja mama uncle auntie ani auntie tangel 2 children. So they are also my extended family, and I grew up there literally. So te idokku ನಾವು schooling kella, college kella, magiri आतां वाळ्ळीक जाल्लें रिसेंटली 1 year जाल्लें मात्र. पयलीं Feb 6 1 year जाल्लें. सो
Miguel husband and family also they are in Karkala. So I have my mom आणि पुराय कारकलचेंची आणि हांवें actually Miguel आन कारकलचो आणि अम्म कंजरकट्टेची. So even I am partially Karkalkar and now I am totally Karkalkar. ओके. दॅट्स रियली नाईस. आता तुगेला तू करंटली ॲनाकोंडा हांगा सॉफ्टवेअर इंजिनियरींग लेवंतरीन तू काम करतास. सो ताच्या फुडें तुगेला इन्फोसीस जो की ताजे नंतर काम केलेल्या वॉलमार्टान तसो पुरो निल्सनान तसो पुरो. हाऊ वन रोल वॉज डिफरंट फ्रॉम ईच अदर. तुगेले थंयचे कामा एक्सपिरियन्सीस कशे आशिल्ले? So Infosys ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕಾಮ್ करता आशिल्ला. So फायनान्स ಅಂತೂ बिझनेस कंटिन्युटी टाईप अप्लिकेशन्स म्हळ्यार एक बिझनेसान कसने अनफॉर्च्युनेट सर्कमस्टन्सेस असल्यारी कशें बिझनेस राबोवनात सो तसले प्लॅटफॉर्म डेव्हलप करूंक इन फायनान्स डोमेन. सो मागीर नील्सान जॉइन जाताना द डोमेन वॉज बिट डिफरंट. इट वॉज लायक इंटू मार्केट रिसर्च फील्ड. म्हळ्यार एक आमी कसं ना प्रॉडक्ट्स डेव्हलप करचे त्या क्लायंट्सान यूज करून तांगेला डेटा आनी इनपूट करून तांकां खंयचे नमुनेचे कॅम्पेन तांणी केल्यार तांकां हायेस्ट सेल्स जाता. सो तसले म्हळ्यार तसले प्रॉडक्ट डेव्हलप करचे फॉर बेटर मार्केट रिसर्च टाईप. मागीर वॉलमार्ट इज ऑल्सो टोटली डिफरंट फ्रॉम निल्सन. इट वॉज इंटू ई कॉमर्स डोमेन आनी ई कॉमर्स डोमेनांतू आमगेले हांव काम केलां म्हळ्यार वॉलमार्टाचे इंटरनल कोर HR डिविजन म्हणून म्हळ्यार एम्प्लॉइजांक कशें मॅनेज करचे एम्प्लॉई डेटाबेज मागीर स्टोर युजर्स. वॉलमार्ट हॅज लॉट ऑफ स्टोर्स अक्रॉस ना. सो स्टोर युजर्स मॅनेजमेंट तसले पुराय काम करता आशिल्लें. सो everything is like a different domain altogether. And currently Anaconda antu आमी डेटा सायन्स एंथुजियास्ट और डेटा सायन्स एंटरप्राइजेस हांकां आमी प्लॅटफॉर्म डेव्हलप करचे आनी तांकां लायब्ररीज या त्या पुराय आसा. ॲनाकोंडांतू तसलें हांव काम करचें एंटरप्राइज प्रोडक्ट्स डेव्हलप करचे लायक कंपनीजान कशी तांगेला सॉफ्टवेअर्स मॅनेज करेत गवर्न करेत तसलें काम करचें. सो दिस इज ऑल्सो अ न्यू एस्पेक्ट ऑल टुगेदर. अँड आय वूड से इट हॅज बीन मोर म्हळ्यार मस्त शिकूंक मेळ्ळा. मस्त म्हळ्यार एवरी कंपनींतू नवे नवेची टॅक्नॉलॉजीस यूज करचे नवे नवेची काम करचे लायक तशी मस्त शिकूंक मेळटा आसा. तशी टोटली डिफरंट आसा आनी जर्नी इज एक्सायटींग सो फार. ओके. तू आतां वॉलमार्टान तू 1 year काम केलां. सो आय हॅव सीन यू तू वॉलमार्टाक प्लेसमेंट्स खातीर कंपनी जॉइन जावचे खातीर मस्त प्रिपरेशन्स केलेला. So why did you opt to go to Germany after that? टू बी ऑनेस्ट म्हगेल्या हजबंडाक ऑन सायट ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा आनी तशी आमकां वळीक जातरी एक 2 वरार कळ्ळें दॅट ही हॅज गॉट फॉर अ लाँग टर्म थिंग. आनी दॅट्स वेन वी एक्चुली डिसायडेड अँड वी थॉट ओके आय वूड ऑल्सो मूव देर. अँड आय स्टार्टेड लुकींग इंटू the different opportunities in Germany. आणि वॉलमार्ट आय नो लायक मस्त ट्राय केलेलें आशिल्लें वॉलमार्ट मेळूंक आनी वॉलमार्टा फूड बरें मस्त इंटरव्यूज दिवन आशिल्ले विंगड कंपनीजाक. बट आनी हांगा 1 year जावन ऑलमोस्ट सेटल डावन जाताना इट वॉज बिट चॅलेंजींग लायक टू लेट गो ऑफ वॉट आय हॅव अर्न टील नाव. बट luckily my team was so amazing there and they understood what I had to go through and they supported me. आणि त्यांनी तू तू एक्सप्लोर करी तू मागीर वापस येताना हांव तुका घेता म्हणून सांगलो. तितलें म्हळ्यार रॅपो बिल्ड केलेलें आशिल्लें. सो हांव वचपाकनी इंडियाक वापस येवच जाल्यार तांणी दे आर रेडी विथ ओपन आर्म्स. सो तितले अमेझींग टीम मेंबर्स सपोर्टींग टीम मेंबर्स मेळ्ळा वॉलमार्टांतू. तशी म्हाका धैर्य मेळ्ळा लायक लाँग टर्म जाल्यार बरें म्हाका हांगा ट्राय करून वापस येवच जाल्यार आनी आसाची म्हूण धैर्य मेळ्ळा. आनी हाका ट्राय करूं सुरू केलें. तांगेले सपोर्ट आशिल्ले तेन्ना ट्राय करूंक. ओके. तू आतां सांगला बरें तेन्ना ट्राय करूं सुरू केल्या म्हूण सांगलें. सो आतां तू ॲनाकोंडान तू जॉइन जावंक जाल्यार सो ताचे तुगेलें काम सोदूच की तांचे इंटरव्यू एक्सपिरियन्सीस की त्या पुरा कशें दिसलें?
सो हांव एक्चुअली जर्मनी शिफ्ट जाता म्हणटाना हांव डिसायड करनी आशिल्लें लायक म्हाका एनाकोंडाच जाय म्हणून. सो आय डिडंट नो एक्चुअली वॉट इज देर, वॉट कंपनीज आर देर इन जर्मनी, कसान जाता, कसान पुरा आसा. आनी मस्त पुरा अननोन क्वेशन्स आशिल्ले कशें जाता म्हणल्यार खंयचे कंपनीज कशी इंटरव्यू स्टायल आसा, बिकॉज हांव दिलाल पुराय इंडियन इंटरव्यूज आनी फॉरेन टायप इंटरव्यूज म्हाका गोतना आशिल्ले. आनी तेन्ना हांव डिसायड केलें म्हळ्यार खंयचे एक मेळका म्हणून. सो आय हॅड इमेन्स सपोर्ट फ्रॉम माय हजबंड एज वेल दॅट एक फर्स्ट मेळ्ळो मागीर तूं शिफ्ट जावेत म्हणून सांगून आशिल्लें. सो आमी लिंक्डइनार अप्लाय करता आशिल्ले. एक्चुअली इट वॉज लायक पर डे अरावंड 30-40 कंपनीज अप्लाय करचे, मागीर फूल फ्लेज्ड अप्लिकेशन म्हळ्यार HR-अंक रिप्लाय करचे, लिंक्डइनांत अप्लाय करचे, मागीर HR-आक पेटोवचें म्हळ्यार म्हाका हांव जर्मनीक येता आसा, म्हाका प्लीज ऑपॉर्च्युनिटी आसल्यार कन्सिडर कराची, तशें पुराय अप्लाय करचें. मागीर तशी वता इट्स लायक थोडे समयाक कसनी रिप्लाय येयनाशिल्ले, बट तूं 50 कंपनीज अप्लाय केल्यार एटलिस्ट 5 कंपनीज पुणी रिप्लाय करताची म्हणून सांगून एक धैर्य आशिल्लें. तशीच जाल्लें म्हळ्यार 5 कंपनीज दे गॉट बॅक टू मी आनी इंटरव्यूज आनी पुरा शेड्यूल जाल्ले. मागीर actually the difference here what I felt was the HRs are so helpful. म्हळ्यार तांणी तुका लिटरली प्रोसेस सांगताची कसान आसता, कसान जाता, कसान रोल चंद कोन्न सांगताची, चंद कोन्न एक्सप्लेन करताची. आनी इंटरव्यूज फर्स्ट टायम दिताना म्हाका हांव इंटरव्यू दिताच म्हणून फील जायनी, लायक इट वॉज ऑल अ डिस्कशन. So this was sort of a cultural shock maybe, but it was a good shock. It was a good change and तशें म्हाका धैर्य मेळ्ळें. ओके हांव इंटरव्यू कशी पुणी क्लियर करीत. म्हाका टेक्निकली बॅकग्रावंड स्ट्रॉंग आसा म्हणजे जाल्यार कशी पुणी इंटरव्यू क्लियर करीत. आनी हांगा स्ट्रेस इंटरव्यूज आनी तसले पुरा ना, बट इट वॉज जस्ट अ डिस्कशन. फ्रीली उलोयत, फ्रीली कसं पुरा केला पुरा करीत. तशी 3-4 कंपनीजांतूय तशी जाल्लें. मागीर एक्चुली लास्टाक एनाकोंडाक अशी अप्लाय केलेलें आनी तांणी रिप्लाय करनी आशिल्लें. सो HR-आक पिंग केलें घडी म्हळ्यार बॅक टू बॅक पिंग केलें. आनी HR-आन लास्टाक फायनली शी रिडायरेक्टेड टू सम रिक्रुटर, इंटरनल रिक्रुटर, एंड देन ही शेड्यूल्ड द प्रोसेस एंड इट हॅपन्ड व्हेरी क्विकली. लायक जस्ट 1 वीक भितर 5 रावंड आशिल्ले म्हळ्यार मॅनेजेरियल रावंड. आनी वर्ल्ड इज सो स्मॉल म्हळ्यार आमगेल आतांच करंट मॅनेजर शी इज फ्रॉम मँगलोर एंड शी ग्रॅज्युएटेड फ्रॉम निट्टे इटसेल्फ इन 2009. सो it was a very good experience that okay I know someone and she's from our place itself, and I got more boost up that okay I can crack this anyhow म्हणून सांगून boost up मेळ्ळें. आनी तशीची टेक्निकल असेसमेंट आशिल्ले, मागीर टेक्निकल राउंड्स आशिल्ले, मागीर वॅल्यूज राउंड आसता. हांगा कंपनीज दे फोकस मोस्टली ऑन वॅल्यूज. if you are technically strong as well, but if you do not have required value that you will be a fit into this, they won't consider you. So that's why the most of the companies tani values are wherein focus करताची. So values round जातरी म्हाका ऑफर मेळ्ळें आनी ऑफर हांव एक्चुली मे 8th ट्रॅवल करचें आशिल्लें आनी हांव तांकां मे 16th रिक्वेस्ट केलेलें. बट कसंकी जावन तांणी एक वार मुखार घालता म्हळ्यार 1 म्हयनो मुखार घालता म्हणाल्यार ना म्हाका मे 16th जॉयन जावका म्हणून तांगेले पर्सवेड कोरून तांणी जॉयन जावन एटलिस्ट लायक आय वॉज लिटरली द फास्टेस्ट हायर इन माय करंट टीम. म्हळ्यार वगी जॉयन जाल्लें, वगी ऑनबोर्डिंग आनी तसले पुरा प्रोसेस स्टार्ट जाला जर्मनी जॉयन जावन. सो इट वॉज अ गुड एक्सपिरियन्स. आनी एनाकोंडा मेळचें म्हाका जस्ट हांव जर्मनी 8th येवत जाल्यार मे 1st ऑफर लेटर मेळ्ळेलें. आनी जस्ट मे 1st फुडें 2-3 दीस फुडें वर्लाल 2 कंपनीक हांव अप्लाय केलेलें आशिल्लें, तांगेल वरेन ऑफर लेटर आयलें, बॅक टू बॅक ऑफर लेटर्स आयले. सो आय वॉज एक्चुली वरीड देर हाव वूड आय डिनाय देम, लायक इफ आय डिनाय देम देन what would happen. तसले पुरा मस्त थॉट्स आशिल्ले, लायक अरे मस्त रिसर्च पुरा कोन्न. बट I knew that after seeing the Anaconda opening, I knew that I wanted to join this because I had used Honda products and Anaconda libraries आणि मस्त पुरा यूज करनाशिल्ले फुडें. सो इट वॉज लायक ओके this is what I want म्हणून सांगून कसं म्हणा हेसिटेशन करनातिल्लें, जस्ट पोलायटली ह्या 2 हाका
म्हळ्यार जायना म्हाका विंगड म्हळ्यार ह्या पात मॅच जायना म्हणून कसन एक सांगून न्हू तांकां हें केलें एंड to my surprise the HRs were so supportive here, like even if you were declining they wished me all the best and they said okay fine, you can do it and तशी like cultural change आशिल्लें, so it was a good experience anacondaचे. ओके, दॅट्स रियली नायस. तूं सांगतना आमकां दिसता एक कितले खंयचेय एक हाजे मग एक परस्यू करचे ते एक ध्यासू त्या प्रिपरेशन्स आमी केन्नाय तुका पळयला विश्व कोंकणी केंद्रा कॅम्प्सान तुज्यो क्षमतांच्यो एज अ मेंटर सुशिक्षान तुज्यो स्टुडंट्सांना वन ऑन वन करतना ज्यो की तूं तांकां घेतिल्ल्या सेशन्साक रेज्युमेवेर सेशन्स ज्यो की SCL सुशिक्षा कोडिंग लिगा टायमार तूं घेतिल सेशना वेळार ज्यो सो तुका एक प्रिपरेशन त्या ध्यासू ते खंडीत मस्त जनांक एक शिकूं मेळटा. सो तुका त्या ध्यासू ते कशें आयला, तूं खंय देखून आयला एंड वॉट कीप्स यू मोटिवेटेड ऑलवेज? So what I follow in whatever I do is like हांव कसन करता सर I should give my best to it. Even if I like what I am doing or if I don't like what I am doing, I should do my best. So Infosys ಅಂತೂ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಯಿನ್ जाताना 2 इयर्साक मला हांव सांगिल्लेंच ना म्हाका कोर कंपनी जाय म्हणून, बट त्या टायमार वरें न्ही हांव I did my best in this field despite of me knowing I don't want this, but I did my best there. And that's how if you are exploring different opportunities कसं विंगड एक्सप्लोर करता म्हणजेल्यार आतां ಕೆಲವು मला ಪ್ಯಾಷನ್ ಗೊತ್ತಸನ ಕಸನ್ ಮುಂದ್ ಸಂಗೋನು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ even I know fully, but I just know that software is what I want to do. So त्यांना विंगड पुराय ट्राय करताना आमी we should do our best. आणि कसन म्हळ्यार मुखार रिग्रेट आसना जे आमी करताना ओके हें हांव तेन्ना मस्त एफर्ट घालनी आशिल्लें म्हणून रिग्रेट आसना जे म्हण सांगून न्हू तशी आय विल बी लायक ओके पुराय चंद करून प्रिपेर करा, चंद करून डॉक्युमेंट करा सो दॅट आय डोंट फॉरगेट वॉट आय वॉन्ट टू डू लेटर ऑन ऑर इफ इट इज हेल्पफूल टू अदर्स. सो त्या पुराय स्टेप बाय स्टेप करा म्हूण दिसता. म्हळ्यार ऑर्गनायज जावन केल्यार म्हाका मात न्ही मुखार विंगडांक पळयताल्यांक हेल्प जावो म्हण सांगून तशी करा म्हणून मोटिवेशन येता. ओके, सो तशीची आवड चांगला तुका क्षमतांच्यो सुशिक्षांच्यो आय हॅव सीन यू गिविंग दॅट डेडिकेशन. सो ताचे विशयान तुका कसले मेमोरीज खंयचे शेअर करचे स्पॉट जाल्यार? क्षमता म्हाका मस्त मेमरीज आसा. म्हळ्यार फस्ट जॉइन जाताना क्षमता कॅम्पाक आय रिमेंबर द फस्ट डे वेन आय एंटर्ड I was so nervous, like घरा दोकून फस्ट टायम दूर रावचें कशें आसता म्हाका गोतना आनी कोणें गुर्तू नाची. लायक थोडे जाण आशिल्ले गुर्तू बट मस्त जाण गुर्तू नाची कसन पुरा म्हळ्यार मस्त पुरा फिलिंग्स आशिल्ले. बट देन कॅम्पाचे एंडांत फस्ट कॅम्पाचे एंडांत I didn't want to go back. I enjoyed being there and it was like we literally made a lot of friends and that was for the first time which happened. Like I generally don't go around talking. मला उलोवचाक मस्त हेसिटेट करता बट उलोवचें स्टार्ट केल्यार उलयता आसता. सो तशी ते मस्त फ्रेंड्स केले फस्ट टायमाकची एंड फ्रॉम देन ऑन I started looking forward to more such camps. Like केन्ना नेक्स्ट सेमिस्टर येता, केन्ना नेक्स्ट कॅम्प्स येता आनी मस्त ॲक्टिविटीज सॉफ्ट स्किल्स. सो सॉफ्ट स्किल्स ಅಂತೂ म्हाका विश्व कोंकणी थ्रूची मस्त शिकूं मेळ्ळाला बिकॉज I do not volunteer myself to talk in front of multiple people and the stage fear की कसन की गोतना, but I always used to avoid that. But at the end of camps feedback any दिवू आसतना I don't know from where I got motivation वचून सांगया फीडबॅक दिवया म्हण सांगून ऑर प्रेरणा म्हळ्यार इंट्रोडक्शन आनी दिवूंका. आय रिमेंबर तुमगेले मातशी पडटा आशिल्लें म्हाका इंट्रोडक्शनाक चान्स दिवची म्हणून. सो ते मस्त म्हळ्यार सॉफ्ट स्किल्साक म्हाका धैर्य दिलेलें क्षमता आनी असल मस्त ऑपॉर्च्युनिटीज कॅम्प्सांत. सो ते मस्त मेमोरेबल एक्सपिरियन्स. लायक आय कांट फॉरगेट ऑल द लेसन्स दॅट आय लर्न देर. ओके, आतां हा पुरा तुगेले एक्सपिरियन्स तूं सांगता. सो तूं तवळ सांगला मरे तुगेले वर्डीक जावन 1 इयर जाला फेब्रुवारीक तूं सो एक वर्डीक जावन एक 3 म्हयने भितर तुका जर्मनी वच्चे एक ऑपॉर्च्युनिटी आयले म्हूण सांगून. सो एक एक्चुअली एक वर्क लायफ बॅलन्स एक काम करता आशिल्लें वर्डीक जाप तरी
काम कंटिन्यू करचें एक चिके चॅलेंज एक नवी एनवायरमेंटा वता आसा सो तर तुगेल सिच्युएशनान तूं इमिडिएटली एक 3 म्हयने भितर तूं जर्मनीक चमकली एक नवी कामं एक नवी जागो एक नवी घर एक नवी फॅमिली सो हे पूरा बॅलन्स करच्याक कशी पॉसिबिलिटीज जाला आनी कशी चॅलेंजीस फेस केली तुवें फर्स्ट मस्त टेंशन जाता आशिल्लें कसं करचें व्हडलीक जाता आसा मागीर वर्क लायफ बॅलन्स जातकी ना की म्हणून व्हडलीकेच्या एक वार फुडें सल पुरा थॉट्स येता आशिल्ले बट माय इन-लॉज माय पेरंट्स एंड माय हस्बंड एक्चुअली सपोर्टेड अ लॉट लायक कांय ना समज येता शेल पुराय ओवर थिंकींग आनी करून आमी सपोर्ट करताची म्हूण सांगून मस्त सपोर्टीव आशिल्ले तांणी आनी कशें न्ही हांग एक्चुअली म्हाका कुकींग म्हळ्यार गोत नाशिल्लें म्हणना करता आशिल्ली बट मस्त करना आशिल्लें बट हांगा तरी फूल म्हळ्यार आमी यूट्यूब एक्सप्लोर करचे ऑर घरान इमगोचे तशी मॅनेज जाता आशिल्लें पुराय आनी आय एक्चुअली कायंड ऑफ लायक इट नाव लायक म्हळ्यार आतां पुरा बॅलन्स आसा आनी मस्त हेल्पय मेळटा म्हाका हांव एकली करचें म्हूण न्ही सो तशी घराचे मॅनेज करीत आनी ऑफिसाचे टायम मेळटा मस्त म्हळ्यार शिकूंक ऑर लायक द प्रोजेक्ट्स आर व्हेरी एक्सायटींग दॅट म्हाका मस्त शिक्का म्हूण दिसता आनी शिक्का म्हणू अगत्य बरें नासत सो तशी जाता आसता बॅलन्स जाता आसता ओके आतां तुगेल्या एक्सपिरियन्सान सो आमगेल्या जनांक आयकतल्या ऑडियन्सांक मे बी यंगस्टर्सांक सो तूं कसं एक सजेशन दिवचें इश्ट म्हळ्यार तूं आतां 3-4 कंपनीन तूं काम केलें न्ही तर तितले मस्त इंटरव्यूज दिला सो एक इंटरव्यू वतना तांकां खंयचे मायंडसेटार वचका आनी तेजे कशें प्रिपरेशन्स कोरका म्हूण तूं कसं मेसेज दिवचें इश्ट पोत ओके सो इंटरव्यूज एक्चुअली दिताना फर्स्ट म्हळ्यार फर्स्ट साकून सांगता लायक माय ग्रोथ सो आय वॉज एक्चुअली maybe what we would say stupid during that time म्हळ्यार I was being totally like कसन मना दिसता तें सांगता but it was not relevant to the interviewer or the company that we are applying for so कसन मला मस्त रिजेक्शन्स मेळताना फर्स्ट स्विच जाताना मस्त रिजेक्शन्स मेळताना I was लायक रेट्रोस्पेक्टिंग कसं लागतं अशी पुरा जाता असं म्हणून सो तशी निमगेल क्वेश्चन्स पुरा लिस्ट डावन कर न्हू वापस रिसर्च कर न्हू कशी आन्सर सांगेत कशी हें करेत तशी करेत तशिल्लें म्हणून सांगून लर्निंग्स मेळ्ळे म्हळ्यार मस्त कंपनीजाक अप्लाय करताना तशें करूनच आशिल्लें अशें करता आशिल्लें म्हणून मागीर एक इंटरव्यू जातरी वी शूड बी रेट्रोस्पेक्टिंग वॉट वेंट वेल वॉट डिडंट गो वेल सो दॅट यू कॅन इम्प्रूव ऑन युअर नेक्स्ट इंटरव्यू आनी येदोळू एक्सपिरियन्स केलालंतू खंयचे कंपनी मेळताना खंयची म्हाका मेळ्ळी आशिल्लें तर म्हाका मस्त हांव म्हाका ह्या कंपनी जायीच आशिल्लें म्हणून मस्त अटॅचमेंट आशिल्लें कंपनी वयर खंयचे मेळनाशिल्लें तूं लायक आय ट्रायड फॉर अमेझॉन आय ट्रायड फॉर गोल्डमॅन सॅक्स तसल पुरा तूं त्या टायमार हांव म्हाका ह्या जायीच कंपनी कशी जायची म्हूण आसतना त्या प्रेशर आसता इंटरनली लायक म्हाका ह्या मेळना जाल्यार कसन जातकी म्हूण सांगून प्रेशर आसतना I would actually not be doing that well that like it somehow would interfere in your performance but तुका आतां रिजल्ट्सा वयरी कसनी डिफरन्स म्हणा जाल्यार लायक ह्या मेळ्ळ्यार मेळटा लायक जाता मेळना जाल्यार ओके आय कॅन लर्न इट एंड आय कॅन अप्लाय इट ऑन अदर इंटरव्यू म्हणून तसल मायंडसेट दवरल्यार you would actually give your best actually you would give 200% of what you want to do so तशीच म्हाका निल्सन आनी वॉलमार्ट एक्चुअली स्पेशली इट वर्क फॉर वॉलमार्ट वॉलमार्टा वेळार करताना ताजे फुडें एक 7-8 रिजेक्शन्स मेळनाशिल्ले विच ऑल वेर माय ड्रीम कंपनीज सो आय वॉज लायक ओके आतां कसन जातकी गोतना बट आय विल गिव माय बेस्ट मेळ्ळ्यार लायक मेळना जाल्यार नॉट डे म्हूण सांगून तशी वॉलमार्टाक एनाकोंडाक तशी ट्राय केला तशी त्या क्लिक जाल्लें आनी त्या वर्क जाल्लें सो दॅट्स वेन आय रियलायज ओके रिजल्ट्सा वयर फोकस दवरनात जस्ट गिव युअर बेस्ट सो इंटरव्यूवाक ह्या एक मेंटालिटी मेन पक्कने मेळ्ळी जाल्यार वी शूड नॉट लूज होप वी शूड रेट्रोस्पेक्ट वॉट is it our fault? If yes, then how can we improve? Or if it's not in our control, we should not be hard on ourselves.
सो म्हळ्यार या मिगेले निमित्चू की जेल दिसता म्हण सांगून न्हू आनी कसंजत की फ्युचरान तूं तशी पुरा लेखूनच वी शूड जस्ट कीप ऑन फोकसिंग कीप ऑन अप्लायींग एक 100 कंपनीज अप्लाय केल्यार एटलीस्ट 5 कंपनी रिप्लाय करताची सो तें एक आसका म्हळ्यार रिजल्ट्स आर वेरी या दवरनाच जस्ट बी युअर सेल्फ अँड गिव युअर बेस्ट इंटरव्यूजाक ओके दॅट्स अ ग्रेट मेसेज. सो तूं केल्लेल्या एक्सपिरियन्सान तूं खंडित आयकतल्यांक शिकूं मेळटा त्या ध्यास जो होता एक पर्सिस्टन्स असो तुका जमनी तुका न्हू ऑनलायनार येवन न्हू आमकां टायम दिवन न्हू तुगेले एक्सपिरियन्स शेअर केलेल्याक हांव धन्यवाद सांगता. तशीच थँक्यू म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिला धन्यवाद. तशीच हा कार्यक्रम पळयला तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद.